आता मुक्कावेल सेशन बॅलन्सिंग मॅरिड लाईफ अँड प्रोफेशन अँड बिझनेस रिसोर्स पर्सन जावनु वतिका पै मॅम डॉक्टर राजश्री किणी CA आद्या भट आणि आईलांची हंका वेदिरा पैता सगळ्यांक नमस्कार. हांव आद्या भट्ट. हांव CA प्रॅक्टीस करून घेवन आसा. आज आमकां दिल्लो टॉपिक कसो म्हळ्यार बॅलन्सिंग वर्क अँड मॅरीड लाईफ म्हणून सांगून. ह्या टॉपिक आयकतना आमी एक गूगल सर्च करून पळयल्यार आमकां मस्त पॉयंट्स मेळटा. प्रायोरिटायझेशन करका, म्युच्युअल रेस्पेक्ट आसूं का, मागीर अंडरस्टँडींग आसूं का, क्लियर कम्युनिकेशन आसूं का, फ्लेक्सिबिलिटी आसूं का, चेंजीस अडॅप्ट करचे, मस्त पॉयंट्स मेळटा. ॲज अ स्टुडंट आमकां ते पळयतना सुलभ देख पडू पुरो, बिकॉज आमी एक सेम एनवायरमेंटा आसाची. ह्या पुरो पॉयंट्स आयकल कुडले तांतू कसो आसा, हांव तागेले सांगता तो आयकता, हांव माय मावाले डिस्कस करता जाता. सो इट लुक्स व्हेरी इजी. बट तितली इजी आशिल्ली जाल्यार आज ते टॉपिक हांवें डिस्कस जाता आशिल्वा. येस ऑर नो? नो, because it's different for every different person. आज हांव CA, she is into business, a very successful woman, and ती डॉक्टर जावन आसा. आमगेल तीन जाणां लायफ very different. The point that works for me may not work for her and nor her. पुराय जाणां लायफांत इट्स व्हेरी डिफरंट. आनी आमी सांगील पॉयंट्स तुमगेल जिवनांत तूं येता म्हणून हांव गॅरंटी दिवचें जायना. But you'll get to know what marriage is all about and how is it to work. मजनात बहीण कसं जाला म्हळ्यार आतां वाळडी कोंग घेतली म्हूण जाल्यार मेगे लायफांत हांव अचीव करता म्हूण केलो लेकील जायच ना, सो आमी डिले करुया म्हणून. आनी एक सायड दोन पेरंट्साक कसो प्रॉब्लम म्हळ्यार हिक जो मस्त शिकू सोडली म्हूण जाल्यार हिक वाळडी कोन्न दिवचा कश्ट जाता म्हूण. सो तांणी म्हणटाची आतां नाका पुरो वाळडीक जावो मागीर कसो म्हूण तूच पळया म्हणून. तशी मस्त पेरंट्सान तांची एक बहीण आसा आनी आतां डेली चलचे विशय त्या चेल्यो आत वाळडीक नाका 26 इयर्स जावो 28 इयर्स जावो म्हूण पोस्टपोन करता वताची, बिकॉज दे आर स्कॅर्ड की हांव वाळडीक जालें म्हूण जाल्यार हांव घरान तूं काम करून बसूंक जाता, हांव इतलें पुराय म्हगेलें आनमान म्हाका शिकयल पुराय वेस्ट जावन वता म्हणून. आनी ह्या टॉपिक चेल्ल्यांक तुमकां न्हय म्हणून लेकू जायना. आतां लायफान कशें जालां म्हळ्यार बोथ आर इक्वल म्हूण एक रेस जाता आसा. अँड दॅट इज ट्रू, बिकॉज फूड एक बायल मनशान कामां वच म्हळ्यार घरान कश्ट आसा, दुड्डू अर्न करता म्हणल्या खातीर मात बायल मनश कामां वता आशिल्लें. मागीर कशें जालें म्हळ्यार इंडिपेंडन्स जावका, आमगेले दुड्डू म्हूण आसूं का, तशी म्हूण केलो जेन्ना स्टार्ट जालें. आतां कसं दिसता म्हळ्यार आमी एक आमकां कॅपेबिलिटी आसा ताजे खातीर आमकां रेकग्निशन मेळटा आसा आनी आमकां म्हणून केलो रोल्स आसा जी वीच वी कॅन डू मोर बेटर दॅन बॉयज. बॉयज त्या विशयान डाऊन म्हणून सांगची नाहीये, बट लेडीज आर केपेबल अँड दॅट्स वाय यू आर गिवन सच रेस्पॉन्सिबिलिटीज. आनी त्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आमकां कॅपेबिलिटी आसतना आमी घरा बसून घरा काम केल्लें म्हूण जाल्यार दॅट इज युअर वेस्टिंग युअर क्वालिटीज दॅट यू हॅव. सो आमी घरा कोर्स कसं काम आस पडत ताक काम कशी अलॉट करून घेवया, कशी कोर न्हू आमी भायर वचून काम करची, जो आतां तितलेक ऑनलायन काम करचें पुरो तितलेक सुलभ जालां निमित्त प्रत्येक काम तुमी भायर वचून करका म्हूण ना, घरान बसूनय मस्त काम करून दिव्या, यू कॅन इवन अर्न अ लॉट. तशें आसतना चेडू घरान तुला एल्डर्स स्पाउस त्या पुराय आमी पळोवन कशी एक जीवन मुखारसून व्हर येता म्हणल्या खातीर आज हे टॉपिक आमी डिस्कस करता आसूचे. आमी आमगेल कशी पॉयंट ऑफ व्ह्यूज आमी कशी टॅकल करता आसाची म्हूण तुमकां शेअर करताची. तुमी तांतूले पॉयंट्स घेवन मुखारसून तुमगेल जिवनान तूं तुमगे लायफान खंयची रिती ते अडॅप्ट करयात म्हूण ते तुमकां सोडलें आसूचे. बिकॉज तुमी ह्या तिनी प्रोफेशन जाता म्हूण गॅरंटी ना. यू मे गो फॉर कॉर्पोरेट्स ऑर एनीथिंग, बट हाऊ लायफ इज भिवन घरा बसली म्हूण जाल्यार अशान वाळडी काही जायना, अशान पेरंट्साल टेन्शन त्या केन्नाय आसताची. बट टू मेक इट इजियर आनी पुरा जनान खुशीर आसूं का, वॉट एवर वी डू इज टू लिव अ व्हेरी हॅपी लायफ. आमी घरान तूं खुशी ना म्हूण जावन खाली शिकता बसचे, जो खाली काम करता बस म्हूण जाल्यार जिवनाक कसले व्हॅल्यू ना म्हूण म्हाका देख पडटा. एवरीबडी शूड हॅपी अँड अलॉंग विथ दॅट आमकां कसं शिकयला, आमकां कसं कोरका म्हणून आमगेले गोल्स कसं ना त्या पुरे अचीव करता. सो आमी एक इंट्रोडक्शनार एक स्मॉल स्टार्ट करताची. हांव आद्या भट्ट, हांव CA प्रॅक्टीस करून घेवन आसा. हांव CA कोर्स फर्स्ट BCom रँक स्टुडंट 2015 बॅचान तूं, मागीर 2016 तूं इंटर जालें, मागीर 2018 CA फायनल जालें, मागीर 2019 म्हणटना हांव CA प्रॅक्टीस सुरू केलें, मागीर वाळडीक जालें. अँड देन 2023 आमी एक न्यू स्टार्ट फॅमिली बिझनेस म्हूण एक सुरू केलें. फॅमिली मेंबर्स जालो इन्क्लूड कोण सिंधुरी सिल्क्स म्हूण एक हांगेलो शोरूम आसा. सो तांत हांव एक्टिवली मॅनेजमेंटान तूं पार्टिसिपेट करून घेवन आसा. म्हाका एक पूत आसा, तो 5 years ओल्ड, अँड माय हस्बंड इज अ प्रॅक्टिसिंग CA. सो वाटिका मॅम तुमगेले विशयात थोडे सांगेल.
सगळ्यांकी नमस्कार. फर्स्ट ऑफ ऑल नंदगोपाल मामाक मस्त थँक्स फॉर हॅव्हिंग मी ऑन दिस प्लॅटफॉर्म. इथं म्हळ्यार ह्या एक मस्त कसं म्हणचे इट्स अ व्हेरी टफ सिच्युएशन, डिफिकल्ट सिच्युएशन म्हण येता आमकां केन्ना येता एक मात्यान आसचेची ह्या करचकी त्या करचकी म्हणून. सो ह्या विशयार उल्लोचे एक फोरम मारी मस्त उणे अँड इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर स्टुडंट्स लाईक यू टू अंडरस्टँड what is work life balance or how do you strike the balance. So yeah, एक टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल आज चूज करून आमकां हांगा पयल्याक तुमकां सर थँक्यू सो मच. हांव वतिका पै, हांव आय बिलोंग टू अ बिझनेस फॅमिली. सो हांव सेकंड जनरेशन आंत्रप्रिनर जावन आसा. निर्मला ट्रॅव्हल्स म्हळें तुमी फर्म आयकला जाल्यार निर्मल मिगेल अम्मा. सो तिगेल नांवार फर्म सुरू केलेले. सो इट्स अ 53-year-old कंपनी. हांव सेकंड जनरेशन आंत्रप्रिनर. सो हांव BCom करून मणिपालान तूं MBA केलेलें. सो थंय म्हाका BCom आनी MBA दोनी फर्स्ट रँक होल्डर. सो तशी थंय दोकून थँक्यू थंय दोकून बदल कसं म्हळ्यार म्हाका कॉर्पोरेट सेटअप इजिली म्हाका आय कुड हॅव गॉट अ ब्रेक थ्रू इन एनी कॉर्पोरेट. हांव मिगेल बॅचाची आय एम द ओनली पर्सन हू डिडंट टेक कॅम्पस प्लेसमेंट. हांव बिकॉज आय वॉज व्हेरी शुअर आय वॉन्टेड टू जॉइन माय फॅमिली बिझनेस. सो तशी टिपिकली हीण म्हणल्या वरी आद्यान म्हणल्या वरी चेले चेडू म्हणस जाता दे वॉन्ट टू गेट यू मॅरीड एज सून एज पॉसिबल तशी. सो शिकून जल्स जाता म्हाका एंगेज जालें, आय गॉट मॅरीड. मागिरी आय सायमल्टेनियसली आय हॅड जॉयन बिझनेस. सो even my husband was in the prime of his learning and career. So we both were trying to get a hang of how to go ahead. Miguel business aha tagel career antu tashi. So in 2018 my son was born. He's 7 years old and I live with my in-laws. So we are 5 of us in the family, which is one of the very important reasons for me to be here today. So more atadhyana churd questions imgitana you may get more insight into all of us. So looking forward to the deliberations. सगळ्यांक नमस्कार. मिगेल नाव डॉक्टर राजश्री किनी म्हणून नंद भाऊजी उषका थँक्यू. तांणी फोन करून सांगलें 24th अशें प्रोग्राम दवरला फ्री आसना म्हणून. हांव म्हणलें बाई फ्री आसकी ना की हांव फ्री करता म्हणून. कसं जाल्यार म्हणलें तुमकां गोतच डॉक्टर म्हणून प्रोफेशन कसं आसता म्हणून एमर्जन्सीस. तो एमर्जन्सी आनी फॅमिली लायफान तूं हांव बाउन्स बॅक जातास. कसं जाल्यार म्हळ्यार एक टायमान तूं आमकां एमर्जन्सी आसतना आमी सोण पुरो फॅमिली येवकचीची. सो तेदान कसं ना इम्पॉर्टंट रोल फॅक्टर जाता म्हळ्यार तुगेल कॉन्फिडन्स आनी चॉयस. फर्स्ट आमी चॉयस करका वय आमी दोनी कडेन वताची म्हणून. सेकंड आमी कॉन्फिडंट आसका. कसं म्हळ्यार कितले डिफिकल्टीज येवं कितले चॅलेंजीस येवं सो आमी ते फेस करता म्हणून. तेदान आमकां इजी आनी क्लॅरिटी मेळटा. सो तशी म्हणटारा कडेन हांव जायत म्हणल्यार आनी हांव रज घालूं आयला सो दॅट कसले इश्यू जावचे रज म्हणून. आनी सेकंडली कसं म्हळ्यार मी गेला हांव आतां गव्हर्मेंट हॉस्पिटल पडबिद्रीन तूं प्रॅक्टीस करतास. कडे हांव म्हगेलें MBBS KVG मेडिकल कॉलेजान तूं केलेला. 2019 दुखून हांव गव्हर्मेंटान तुची काम करून थंय स्टार्टींग हांव कॉन्ट्रॅक्टर काम केलें. कडेरी कोरोना आयला त्या पुरो वेव्स आयला तेन्ना अप्स एंड डाउन्स जाला लॉकडावन जाला कडे आमकां डायरेक्ट रिक्रुटमेंटारी हांव रेग्युलर जावन काम करता. 4 years जाला. सो इट इज ऑल बिटवीन जनरेशन. 60 years बॅक पळयल्यार तुमकां कळटा की आमगेल्या एल्डर जनरेशन कितले घरा कामान तूं स्ट्रगल केला म्हणून. पुरा मशिन्स आनी नाशिल्ले त्या स्ट्रगल आशिल्ल्या. कडेरी 20-30 years बॅक पळयल्यार आमगेल पेरंट्सान चेडवां एज्युकेशन आनी घर तांतू स्ट्रगल केला. आतां आमी प्रोफेशनल लायफ आनी मॅरेज लायफान तूं तांत म्हळ्यार जनरेशनान तूं स्ट्रगल आशिल्ल्या अँड फिमेल्स हॅव रियली स्ट्रगल्ड हार्ड. त्या हांव एक सांगीत कसं जाल्यार म्हळ्यार आमकां एक चॅलेंज दिल्या रे ते चंद कोण करचे एक कॅपॅसिटी देवान आमकां दिलेलो आसा. तो चेडून जेत तरी त्या आनीक रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्वायस चड जेताची. कसं जाल्यार म्हळ्यार म्हगेलें 1.5 वर्सां चेडू आनी म्हाका गोत आसा ते 1.5 वर्सां चेडाक एमर्जन्सीक आनी आमगेले पर्सनल लायफाक कितले स्पेस दिवन कशें मॅनेज करचें म्हूण. अँड हांव सांगता इट इज ऑल ट्रायल अँड एरर. एक दीस चड उणी जत्तचीची. एक दीस तूं घराक तुगेल्या काम घेवन येतचीची. एक दीस कामा बैसन घरा आलोचन येतचीची. सो इट इज ऑल ट्रायल अँड एरर आनी आमकां त्या खूश आसल्यार आमी त्या विन जावन येत म्हणून हांव मिगेल एक स्मॉल एक मिगेल डेली रुटिनाचें एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिवन सांगिला.
आता एक चेल्लांगेल पॉइंट ऑफ व्ह्यूचे एक पॉइंट ಅಂತ कसं निमगुच म्हळ्यारी आता चेल्ली समेत वाळडिके पोस्टपोन करता असता कसं म्हळ्यारी तांणी आनी के ओल्ड माइंड सेटारी आसाची हांव वाळडिकोंक घेतले जाल्यार तिगेल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवच्या म्हाका ताकद आसकी ना म्हण त्या रितीर तांणी वाळडीक पोस्टपोनमेंट करता आसाची ती वाळडिकोंक घेतल्यार म्हाका जाय ना म्हण जाल्यार वाळडिकोन घेतील चेल्ले लोट एडजस्टमेंट कशी जावी येता म्हणल्यार रितीरी तुमी तुमगेल स्पाउसाल तुमगेल जिवनांतू आनी तुमगेल वर्क लायफांतू कशी तांगेल एक रोल अस म्हण एक सांगितलं आत्ता कसं जाला म्हण आतां जनरेशन एस्पेशली चेल्ल्यांक पळोवक म्हणलेले विशय ना मस्त कडेन उलट जाला म्हळ्यार चड कडेन चेल्ल्यांक तांगेल म्हळ्यार कसं म्हणचे सॅलरी असो कसले असो सुमार कडेन देर इज अन इम्बॅलन्स म्हळ्यार चेल्ल्यांकय चड सांबाळ मेळट साध्यता आसता कळलो इट्स दी अदर वे रावंड सो वी हॅव टू ऑलवेज बी पॉझिटिव्ह अबाउट वॉट वी आर डुईंग आनी आनीक कसं म्हळ्यार मायंड सेट ऑर हाऊ टू गेट इन टू अ मॅरेज म्हणून सांगता जाल्यार I'm sure most of you are unmarried here. No, definitely. All of you are students. Huh? Nava. So, hanga matne prati college aket nai padata nesh work life balance mantana. My first advice is always vardikon gevche you remember is the most important step of your life. Okay? It makes or breaks your career. Ta tumi udgas davarka. First kasa malar you should remember what you want out of it. Okay? Vardikon gevche if you want to be a housewife and you want to malari cheldu apolache gara beska jala it's totally your choice. It's okay. Malari tantu kasale na it's okay to be a housewife. But if you are ambitious tumka kasale korka at mak migel ana man itle shikaila hav gara baisunta waste koru najja hav kasale korka manaslar pala it's really important to think about your partner. Okay ita malari amka kasajat malari you should always remember if you are well educated and if you are doing nothing about it तुम्ही शिकचे बदला आणि कोण की शिकेल जाता आणि खंय की पावता आशिल यू शुड रिमेंबर तुमकां शिकयला जाल्यार इट इज बिकॉज यू हॅव टू पुट युअर एज्युकेशन टू यूज कळवा सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो आतां हांव स्टुडंट्साक कसं सांगचें म्हळ्यार इफ यू आर समबडी हू इज एम्बिशियस तुमकां आतां हांव लायफांत अशें कोरका म्हाका हें काम मेळका अशें जावका म्हण आसता जाल्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू चूज अ लायफ पार्टनर हू वील अंडरस्टँड दॅट if he is not understanding tumgele whether it's your husband or if you're a wife tank tumgele ambitionache mahatva gotna jalar if they don't know what you want to do in life tank tumgele mak ya achieve korka ashile mak hanga kama vachka ashile or mak migel business ur korka ashile if they are not supportive of your goals valdikon geuche nakka a manche till you find your right partner don't get married there is no hurry to get married. You should always remember that is the first and the most important step in your life because amka kenna vardik jaw 20s mantan vardik jata so typically average amge life span kasana 70 80 anek 50 varsta mancha ot kadka vainava important right so it's a very important step in your life so ensure you choose your when you malari if you are say tumi courtship tumge annamma they are bringing an alliance for you remember to speak it out it's important to convey this to your partner makka vardik jatar shikku asa फॉर एक्झाम्पल वयली शिकू असं और म्हाका वाडीक जर तर कामां वचूं का मिगेल कामाचे रिक्वायरमेंट हें आतां मिगेल नायट ड्युटीज की डे ड्युटीज की तुमी कॉल्स आर सच की एन्श्योर यू कम्युनिकेट इट प्रॉपरली टू दॅट पार्टनर ओनली इफ ही इज रेडी म्हळ्यार ही शूड बी रेडी टू एडजस्ट अँड बी द बेटर हाफ नॉट द वर्सर हाफ कळवा ही शूड बी रेडी टू बी युअर बेटर हाफ हें जाल्यार मात्र यू शूड रियली गेट इन टू marriage otherwise wait for the right person you will find that person mancha because it's a make or break situation okay वाडीक जर तर मागीर यो मागता आनी कामां वच्चा सोणी और तिणे वच्चा ना म्हणला घरा बस म्हणला वॉट एवर इदर वेज हांव सांगचें लायक इवन द हजबंड्स मे बी हॅविंग एक्सपेक्टेशन्स ती कामां वचपाय म्हूण वाडीक जर तर तुमी ना हांव घरा बसता म्हळ्यार आय एम सेईंग देर इज बोथ वेज रायट सो एन्श्योर कम्युनिकेशन इज द की फॉर ऑल रिलेशनशिप्स सो तुम्ही कसले बिफोर यू गेट इन टू समथिंग रिमेंबर यू स्पीक इट आउट दोगांकी क्लियर असू का मिगेल या एम्बिशन तुगेल या एम्बिशन इफ बोथ आर विलिंग ओनली यू शुड गो फॉरवर्ड दॅट इज माय very personal because even when I got married my priorities were very clear mak business run koro asa mak wingad konay na business antu similarly for him he's a doctor he's on call all the time I also should be able to म्हळ्यार हांव तो सगळो दीस हॉस्पिटलास म्हणून जायना I also should understand the nuances of his profession so that's my sincere advice to all of you.
आतां म्हगेल एक्सपिरियन्स कसो सांगचें म्हळ्यार वेन मॅरेज प्रपोजल्स पळयता आशिल्लेची सो एक सेट आसता डॉक्टर वायडीक कोण घेवका म्हणून सो ते एक सोसायटी दुखूनय आसता पेरंट्साकय आसता खंय ना आमकां एक आसता कळ्ळें म्हळ्यार प्रोफेशनल अंडरस्टँडींग इजी आसल्यार आमकां पर्सनली लायफ इजी जाता म्हणून कडेरी आमी सोदिता आशिल्लेची डॉक्टर जायन कडेरी हांव मिगेल बामूण आतां प्रेझेंटली इंजिनियरींग कोर न्हू HOD श्रीनिवास वळचिलांत एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट HOD जावन काम करता सो आमी मेळटना फस्ट हांव सांगील क्लियरली आशिल्लें म्हळ्यार हांव नॉन प्रोफेशनल म्हळ्यार डॉक्टर सोडून विंगड प्रोफेशनां पळयतना मॅक्सिमम जन तांगेल प्रोफेशनल विशय उलयता आशिल्ले शिवाय तुगेल प्लॅन कसं ना म्हूण कोणेंय म्हाका निमगेनी म्हाका त्या चिकेची बेजार जावचें स्टार्ट जालां कसं लायक मिगेले प्रोफेशनल ग्रोथ ना हांव इम्पॉर्टंट इवन आय एम व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी म्हाका म्हूण दिसला ते कडेन कसं जालां म्हळ्यार कडेन हांव मिगेल फस्ट मेळटना हांव सांगलां फस्ट हांव कामां वतास हांव क्लियरली सांगता मिगेल हांव कामां वच्ची जायत म्हूण जाल्यार इट इज मिगेल सायडा देखून कसं नाही अभ्यंतर ना कडेर पळोवया कडेर ट्रायल करुया सुरे आमी हें करुया त्या पुरना हांव क्लियरली ताका मिगेल तूं कसं तशी उलयत म्हूण म्हाका कळ्ळा न्ही हांव सांगतास म्हळ्यार एवरी टायम आय एम लिजनींग अदर वे रावंड म्हळ्यार तांणी म्हाका सांगतासाची हांव मिगेल प्रोफेशनल अशें कोरका म्हण लेकला तशें कोरका म्हण लाका सो ह्या पण हांव क्लियरली सांगता म्हाका कशी कोरका म्हण म्हळ्यार सो दॅट वॉज द टायम आनी मिगेल बामूण व्हेरी सपोर्टीव आशिल्लो ना तूं इतलें शिकून तूं घरा बस म्हूण आमी एक्सपेक्ट करनाची यू हॅव टू वर्क आनी कसं म्हळ्यार मिगेल माय माव दोगजेने वर्कींग आशिल्ले सो मिगेल माय तेदन वर्कींग आशिल्ली मी तशी इवन शी नोज दॅट कशी डिफिकल्ट आसता म्हूण सो ऑल वेर सपोर्टीव आनी आमी हें सांगलें आतां वाटिका मॅमान सांगील म्हण की हांव एक सांगता आमकां क्लॅरिटी क्लियरली आसका वय फस्ट आमी कसं करका म्हूण डिनाय इन द मॅरेज किंद डिले इन मॅरेज इज फायन मॅरेज इज मस्ट कसला म्हळ्यार तुमकां एक आत्तां वेन यू आर इन अर्ली 20s लेट 20s तुमकां दिसता पुरो वाय पार्टनर जावका आमी अर्न करता ना आफ्टर 30 यू वील फील दॅट समवन मस्ट बी देर कला म्हळ्यार कोणी एक आसका आमकां एटलिस्ट आमगे डे रुटीन डिस्कस करूंक अशें आमगे लायफ आज जातास म्हूण कोणी जावकाची आमगे फॅमिली जावका चेडूं पुरो जावका सो एवरी फेज इज ब्युटिफूल विथ चॅलेंजीस that is what balance must so हांव हें कसं म्हणटास म्हळ्यार तुमी स्पाउस चूज करतना व्हेरी केअरफुली चूज करका वय आनी गो इन टू द म्हळ्यार तुमी वर्डीक म्हळ्यार मॅक्सिमम आतां पुरो जेन्ना आमकां वर्डीक नाका तसोच पुरो स्टेटस येतस आयकतस आमी आमगे सोसायटीन तूं चेल्यो चेडू वर्डीक नाका म्हणटा तसोच पुरो जावचें नाका आनी ऑलवेज अर्नींग इज नॉट हें अर्नींग पळोवचें नज मिगेला पशी सांबोळ तीक चड आसा ती पाय म्हाका डॉमिनेट करता त्या पुरो विचार येवच्या नज एके मिगेला पशी उणी सांबळाचें हांव कसो कोण घेवका हांव ताका पोसच्या तसोच पुरो येवच्या नज इट इज ऑलवेज शुड बी त्या दोगजन कसं अर्न करता ते आमगेला त्या आम्ही डेली रुटीना इतले डिस्ट्रीब्यूट करून आम्ही चंद कोण घर चलोवन वचका घर चलोवचें चल्ल्याले रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हूण सांगूंक जायना इवन गर्ल्स कॅन कॉन्ट्रिब्यूट सो आनी घर काम करचें चेल्लेले रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हूण सांगूं जायना युअर स्पाउस ऑल्सो शूड कॉन्ट्रिब्यूट सो इट इज ऑल अबाउट डेली रुटीन्स अँड वॉट एवर एक्सपेन्स इट्स ऑल अबाउट शेअरिंग तशें केल्यार ते आमगेले म्हूण येतना ते डिफरन्सीस ऑफ ओपिनियन केन्नाका येना म्हूण हांव सांगता एक घरा काम चल्ल्यान कोर्च विशयार एक कशी या म्हळ्यार आमी हांग कितले तुमकां सांगच्या पुरोची बट घरान तूं त्या चल्ल्यान काम करच म्हळ्यार आन अम्मांक एक थोडे ते इश्ट जायना तील पॉयंट वय की नाही ती चल मिगेल पुत्ताल करान काम करयत के म्हण तुमगेल जीवन अंत कशी वर्क जात गोतना बट जनरल जावन हांव आयकलें कशें म्हळ्यार चल्ल्यान पक्कने हेल्प केली म्हूण जाल्यार आम मातशी हांकां बेजार दिसता कसं ती मिगेल पुत्ताल करान करयत के म्हण तशी म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार तुम्ही आनम्माले घरान तूं आसतना इता करूनच जे तेदन तुम्ही वाळडीक जे तर बायले हेल्प केले ते बेजार देखपणा तांकां ते कळटा ताजे हेल्प म्हळ्यार कितले सुलभ जाल्ले मेल पुत्तान म्हाका एक थोडे घासून दिले पुत्तान थोडे पुसून दिले ताका लांबची बदला हें करना म्हूण सांगची बदला तुम्ही एक थोडे मन करून आज अम्मा हें हेल्प कोण दिता त्या कोण दिता म्हूण केली म्हूण जाल्यार मुखारसून वाळडीक जातना बायले हेल्प करच ते एक पार्ट ऑफ युअर लायफ जाता ते तुम देखपण की हांव हें करताच ना म्हणून मेगेल बामनाक कशें म्हळ्यार मेगेले माय मावान प्रती असले रजेर ज्यो मागीर कसले हेल्थ इश्यूज ज्यो जाता ना
पुराय शिकयलके बट ता कसं सांगेल मला बायले सुरवेका पुरे सांगू नका मागीर ती तुगेल करयता म्हणून तशें म्हाका सांगील ना ह्या विशयी बट ग्रॅज्युअल जावन म्हाका केलो पाटी हेल्प करतना रियलायज जावचें स्टार्ट जालें की ही नोज एवरीथींग बट त्या केलो पाटी इगो प्रॉब्लम आनी मी तुमी करनाची बट तुमकां गोत आसता बट एनी टाइम कसं लायक एमर्जन्सी येतना तुमगे ह्या पुरे विद्य कळली म्हूण जाल्यार इट विल बी मच बेटर त्यात ओटू काम करता म्हणटना केलो पाटी वर्कलोड मस्त लेडीजा चड आसा पुरो तुम त्या दीस थोडे फ्री आसा पुरो तेदन एक थोडे सिंपल काम हांव पुराय रांदप कोण सोडी आनी ती न्हिदोवो म्हूण त्या रिती म्हणची न्हय एक ह्या हाडी त्या हाडी म्हणटना एक बेजीक नॉलेज आसूं का मिरसांग काही आसा आल्ली काही फ्रिजा काही कस कसे आसूं म्हण एक सांगतना एक गोतश तसल कडेन कळली म्हूण जाल्यार तांकां एक व्हेरी इजी जाता आनी हेल्प जाता म्हणून सगळे रेस्ट दिवन तुम पुरा घरा काम करात म्हणल्यार लेझी जाता चेल्यो वय की नाही पुरे तो करत जाल्यार पुरे आमी करयताची हांव गमत करत म्हूण म्हणटाचे दॅट इज द थिंग बिकॉज आमकां थोडे आळसाय जात कोणी करतलो आसची ताका इंट्रस्ट आनी तांच्यातच धाडलेला वय की नाही ती बायल मनश पुरा कळटा ती करू कळटा ती करो म्हण करता शिवाय आमी दॅट डजंट मीन दे डोंट वॉन्ट टू डू तू कशी करतास न्हू हांव कसं ल्हान तूं माती खर्च्यो का म्हूण बट आमी केदन तुमगेल कामान ते एसिस्ट करता की आतां सेम फिल्डांत आसतना Miguel Bamun, chartered accountant, how I see it. Tashastana, we help them in their office work and we do something different also. Tashastana, we expect that help from you. Why ki nahi? Tashami equal जाऊन थोडे हेल्प केल म्हूण जाल्यार एक हॅपी जावन आशाक एक कारण म्हूण आतां नेक्स्ट एक कसं म्हळ्यार एक बाउंड्रीज कशी आमी सेट कोरका म्हणून आतां एक काम आमकां मस्त बिजी जावन वताची सो एक कितली नंबर ऑफ आवर्स आमी वर्क करूं येता म्हणून घरा कितलो आवर्स दिवका जाता सो त्या रिती आमी एक बाउंड्री सेट कोरका की आम कितले काम आयल्यार आमी घेवयात म्हूण त्या रितीर एक सांगेच बाउंड्रीज डेफिनेटली सेट कोरका कसं म्हळ्यार डॉक्टर मायन सांगल्या वरी ऑलवेज कसं म्हळ्यार तूं हाऊ मच एवर यू ट्राय इट केन्नाय कसले वर्क घरा येता घरा वर्क ऑफिसा वत्ताचीच ते आमकां कसले करूं जायना येता म्हण आमगेल मन तितले चंचल म्हणटा पळय आतां घरा कसल्या चडला कांय नज म्हणटना ऑफिसान तूं अयो तो कसं करतस की वखत घेतल की ना की तशी सो सिमिलरली घरा येतना यो ऑफिसा कसं जातस की हांव वचनातल्यार चलत की ना की त्या थॉट येवचे इट्स व्हेरी कसं म्हणचे इट्स व्हेरी नॅचरल वी आर ह्युमन बिंग्स यू डू टेंड टू थिंक दॅट वे बट इट इज व्हेरी नेसेसरी टू सेट युअर बाउंड्रीज इथं म्हळ्यार हांव एटलिस्ट आय ट्राय माय बेस्ट इथं म्हळ्यार मिगेल काम हांव मिगेल बामणा म्हणच्यात तांगेले डॉक्टर्स यू आर ऑलवेज ऑन अ कॉल दॅट्स डिफरंट हांव इक्वली आय एम ऑन अ कॉल मिगेल फोन केन्नाय सायलंट ताका हांव अशें दवरना बशी म्हळ्यार केन्ना फोन येता म्हूण कळना म्हूण बिकॉज आय एम इन टू ट्रॅवल सो मिगेल कस्टमर्स दे आर ट्रॅवलिंग वर्ल्ड ओवर आनी तुमकां गोतच पुरा कडेन टायम झोन्स विंगविंगड आसता कोणाकी खंयकी रात्री कोणाकी खंयकी दिवसू तो काय पाय खंयकी पावलो सो तागेल फ्लायट डिले जाले ऑर लगेज मिस जाले जो ताका टॅक्सीच मेळ्ळी असल पुराय कसले पुणी फोन ऑर आतां पयरी वॉर म्हणू हें जाल्लें सो आमगेल जंतय आसची कसले फोन्स येता म्हूण म्हाका खंडीत आसा सो मिगेल फोन केन्नाय सायलंट म्हळ्यार विशय येवना म्हाका मिगेल फोन लावडार आसचेची सो म्हाका त्या हांव घराक वतर फुल्ली डिस्कनेक्ट जाता म्हळ्यार म्हाका त्या आय डोंट हॅव दॅट opportunity or benefit in my life that I know I'm prepared for it because म्हाका गोतच it's my field and that's how my business runs but at the same time हांव कसं ट्राय करचें म्हळ्यार जल्लेल तितलें once I come home I try to disconnect from most possible things actually हांव त्या एक्सपिरियन्सान शिकला म्हण येता हांव फर्स्ट इनिशियली बिझनेस आसार वतना म्हाका कसं म्हळ्यार शिकूंक हांव कोणाकी ना म्हणूनच आय शूड नॉट से नो टू समबडी म्हळ्यार एक थॉट प्रोसेस आसता सो घरा सुमार जन पळय डॉक्टर्स म्हणत तांकां पाप फ्री जावचेची 8 नंतर जाल्यार तांणी फोन कर म्हाका एक हांगा बोंच्या वचका आशिल्लो गो आतुल्लो येतवा म्हणटाची ते ना बा म्हाका तूं पांय सकाण करी म्हणून जतवा मिगेल फॅमिली टायम पांय सकाण करी म्हणटना तांकां कसं जाता तो आनी कोणाला की वता वयना ಈ ಉಲೈನತ್ಲಾರ ಬೈ ಸಾವಾನ್ನೇ ಕೊನೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ವತ್ತ म्हणत सो आय कॅनॉट से नो तसं लागतं येता म्हण आतां तेवे सांगता म्हण ना व्हॉट्सॲप नवे कॅन आय टॉक टू यू म्हणून एक कायटनर येता या म्हाका कोरून दितवा म्हणून सो तेच म्हळ्यार 24 गंटे फोन असचीची म्हाका फोन ना अशें गेल जिवन सूर जायना म्हणटा पळय दीस सूर जायना तशी सो ॲज मच एज पॉसिबल स्टील आय ट्राय टू एन्श्योर म्हळ्यार इफ इट्स एमर्जन्सी आय विल टेक द क्वेरी आज आयत हांव तुमकां पांय सांगता म्हण म्हणटा सो दे वील अंडरस्टँड पळय
अँड मोस्ट ऑफ द टायम पीपल आर अंडरस्टँडेबल. तांणी सांगताच वय तुगेलो ऑफिस आवर्स जल्ला बट म्हाका ह्याची पुरसत मेळचे सो उरलो येतवे म्हणून तेत हांव ना म्हणून जायना. सो आय टेक द कॉल, आय टेक द डिटेल्स अँड आय टेल देम हांव तुमकां पाय की वर्कआउट कर न्हू, हांव फोन करता काणी म्हणून. सो दॅट वी शूड सेट दॅट बाउंड्री टू आवर सेल्स. सिमिलरली दी अदर वे आता तुम्ही वेन यू नो यू आर वर्किंग इट्स व्हेरी नॅचरल टू फील कसं नाही अँक्शियस घरा कसं जातस की चेडू कसं की स्कुला जल की ऑल दॅट इज देअर. बट वी शूड ट्राय समवेअर म्हळ्यार आम्ही त्या डिवायड दवरूकात घरा येत तरी ॲब्सोल्युटली ट्राय टू कट डाऊन फ्रॉम ॲज मच एज पॉसिबल बिकॉज फॅमिली टाईम इज इम्पॉर्टंट. आता तुम्ही कसं कामां आसाची यू नो दॅट दिस इज युअर फ्युचर जनरेशन, यू हॅव टू नर्चर देम. सो तुम्ही घरा कसं टायम दिवका पडला त्या कॉम्प्रमायज करून आम्ही पळोवचें नज बिकॉज आमकां ॲट द एंड ऑफ द डे वी आर वर्किंग फॉर दॅट फॅमिली न्हू. We are trying to earn because we want to fend for our families. We want to nurture our future generation. So we have to try and set that boundary as much as possible. कष्ट वय बट आम्ही कसं आमकां एक कसं म्हण आमकां ಸ್ವಲ್ಪ एकापटी त्याच्या म्हळेल पण मी गेले एक्सपिरियन्सान शिकिली म्हणून नो म्हणू का ना मामा जायना म्हणू का कष्ट म्हाका म्हळ्यार ना म्हळ्यार तो बेजार करत की म्हणू. सो बट आतां आमी आय हॅव लर्न इट ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. मामा आमगेला आतां ऑफिस आवर्स जल्ले हांव एन्क्वायरी नोट केला पाय सांगता म्हणल्यार दे आर ऑल्सो अंडरस्टँड. सो आम्ही त्या इट कम्स आउट ऑफ एक्सपिरियन्स बट यू शूड पुट युअर फूट डाऊन अँड से ना आयज मिगेल जल्ले पाय पळया म्हण सांगचे आमी ते धैर्य आमी घेवू का नातल्यार इट विल फुल्ली स्पिल ओवर युअर पर्सनल लाईफ कळवा. सो आय थिंक दॅट बाउंड्री इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बाउंड्री सेट करचे दॅट इज व्हेरी चॅलेंजिंग. एक कसं जालां म्हळ्यार 2019 हांव केदन प्रॅक्टीस केलके आय वॉज अनमॅरीड तेदन एक फ्रीडम आशिल्लें तूं एनी टायम वस एनी टायम यो. हांव सकाळ 7 घंटा गेलेली आस 8 घंटा गेलेली आस केलो टायम वर्क ना म्हूण 10 घंटा गेलेली काय आसा कडे आफ्टर मॅरेज त्याची केची आम्ही कॉशियस जाताची ओके घरा माय माव आसाची हांव टायमार वचून टायमार येवका म्हूण एक मायंडसेट आसता. सो तेदना आमी कसं करता म्हळ्यार ओके हांव इतले घंटा वता इतले घंटा येता. वी ट्राय टू मेक शुअर दॅट वी रीच ऑन टायम. चेडून जातरी कसं जाता म्हळ्यार इट तुमगेलो टायम शेड्यूल फुल्ल अपसायड डावन जाता कला म्हळ्यार तुमी कितलेंय केल्यार वग्गी कामां वचाक इम्पॉसिबल. म्हाका वर्किंग अवर्स 9 to 4:30. सो हांव सुरेख बिफोर मॅरेज हांव आरामेर 9:30 वता आशिल्लें कला म्हळ्यार हांव सांजे 5:30 6 ताई बसता आशिल्लें काम करून. कडे आफ्टर मॅरेज आय बिकेम लायक ओके फायन हांव वर्क ह्या टायम फॉलो करता म्हूण शार्प 9 गेली शार्प 4:30 बायसोन आयली. आफ्टर चायल्ड एवरीथींग चेंज लेट जाल्ला. हांव मदीं फिडींग घरा येता आशिल्लें सांज चेड आसतना. सो हांव 9:30 वच्चें 1 o'clock बायसोन येवचें आपास घरा येवचें चेडा फीड करचें आपास 1:45 बाय सरचें 2 o'clock येवचें तशें पुरो आमी करता आसलें. तेदना तुगेलें वर्कींग फुल्ल चेंज जाता. तेदना समटायम्स तुगेलें घरा काम तूं घेवन येवकचीच येता. कडेरी समटायम्स मस्तू डिस्टर्ब जावचें जाल्यार यो हें बॅलन्स जाता ना कसं चर्चा म्हूण कडेरी हांव म्हणलो इट इज ऑल ट्रायल एंड एरर. कडे हुगूर तुका हॅबीट जावचें स्टार्ट जालें तेदन तूं कसं करता तूं एक ओके हांव आय मेक शुअर की हांव अशी काम करून अशें केल्यार आज मिगेल टायम टेबल सेट जाता म्हूण हांव कसं केलें. म्हाका त्या फिडींग येता आसतना त्या म्हाका तें मॅनेज करूं कशें जालें हांव दनपार येवचें राबयलें. ओके हांव दनपारचे राबयले निमित्त मिगेले म्हाका एक 1 hour 1.5 hour एक्स्ट्रा हॉस्पिटला मेळटा. सो आय विल मेक शुअर की तेदन मिगेल काम पुरो करून येता. सो वेन हांव तशी डिसिशन घेता तर मिगेला म्हाका घरान तूं चेडालो टू टायम स्पेंड करूं मस्त टायम मेळ्ळा. सो दीस इज ऑल त्याच म्हळ्यार एवरीथींग इज ट्रायल एंड एरर. तुमगेले 3 फेजान ते डिफरंट आसता. आमी केन्नाय आमी ते लेखूक जायना की आज म्हाका हांव 9 to 4:30 मात्र काम करचें व्हडले टायम कर ना. आमकां फोन आसता फोन येता मॅडम MLC आयला पोस्टमार्टम आयला इमिडिएट यो लीव वचकाची सॅटर्डे ना संडे ना पळोवका त्या आमी आमगेल्या कोणा स्पोजा डिस्कस करका. म्हाका असले एमर्जन्सी येता संडे आमी एक आराम प्रोग्राम म्हूण खंय आउटींग पुरो करूं ना पक्कन म्हाका एमर्जन्सी आसल्यार पुरो सोडका हांव थंय वचकाची पडटा म्हूण. सो
दिस इज ऑल ते बाउंड्री सेट करू आमगेले स्पाउजल सपोर्ट वेरी 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 इम्पॉर्टंट बिकॉज ही हॅज टू टेल हिज फॅमिली दॅट माय वाईफ म्हळ्यार मिगेल बायलेल प्रोफेशन अशी अशी आसा ती ह्या टायमार वचकाची म्हूण तेदन तांणी आमकां रिप्रेझेंट कोण सांगतना आमकां एक सपोर्ट आस म्हणटना तेदन घरा कसले इश्यू जायना म्हूण सांगता हांव कसला म्हळ्यार तांगेल फॅमिलीक मिगेल बामूण एक 30 years देखून गोत आसता सो दे नो हिम वेन दे आर लायक ओके हांव सांगतास म्हळ्यार जेन्युनली तिका अशी इश्यू आसता म्हूण सो स्पाउस सपोर्ट ईच एंड एवरी टायम एवरी तुमगेल प्रोफेशनल असलो पर्सनल असो वेरी इम्पॉर्टंट एट ए टायम्स म्हाका रात्री पुरो कॉल आयल्यार मिगेल बामूण पाप ड्रायव्ह कोन सोणू ते राखून बैसून आपास हेचे सिच्युएशन्सय आसता सो तेदन आमकां कशें जाता म्हळ्यार इजी जाता म्हळ्यार मिगेल बामणान ओके माय मावाले सांगलें तिका आतां कामा वचचें आस म्हूण आमगेल एक गेट क्लियर जाला सेकेंड तोच आमकां कामा व्हरतस म्हणटना ओके फायन म्हाका ट्रॅवल करचें एक हें क्लियर जाला आनी आरामेर काम करून वापस येता कला म्हळ्यार एवरीथींग सेट जावन आसता म्हूण त्या बाउंड्री सेटान तूं स्पाउजान त्या बाउंड्री सेट करचें तितले वेरी वेरी इम्पॉर्टंट म्हूण त्या सक्सेस जाल्यार इट इज एवरीथींग सॉर्ट जाता म्हणून मिगेल एक एक्सपीरियंस ಹಾಗೆ ಮಾಕೆ ಕನಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಇಂಗ ಮಾಯ ಮಾವರುಟ ಸಂಬಳ ತೆರಡು ಆಗುತ್ತ ಯಾವೆ ಸಂಖ್ಯಾತಿ ಕೊನ ಕಸಂಬಳರಿ ಹೌ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ನಾರ್ಮली मस्त जन आता जनरेशन कसा आलोचन मळारी आम्ही इंडिपेंडेंट आमगेले कोणाले आमकां हंदनाका ಸ್ವಲ್ಪ माइंड सेट असताना तुम्ही पार्टी कोण घेतील मात्र तांगे रोडूर रापूनही तुमका चेरडू वयजाल्यांची still you are comfortable and still you are continuing your profession business करतासाची त्यामुळे एक ಸ್ವಲ್ಪ ताजे इंपॉर्टन्स एक सांग म्हळ्यार पर्सनल एक कश म्हळ्यार आम्ही पार्टी गेलो लिव्हिंग बँगलोर रावचे आम्ही काही मुंबई वचचे म्हळ्यार आमचे गाव आनाक काम असता नसता वय त्या एक नेक्स्ट पॉइंट आशिल्ले डिस्कस करू की माय मावालो टू रिलेशनाचे आमगेल कामा वयर कसले इफेक्ट पडतवा म्हणून सो आतां ओके गोईंग इन टू दिस पॉइंट आमी एक कसं इम्पॉर्टंट मना ओरका म्हळ्यार आमगेल अम्म कशी आशिल्ली सेम आमगेल माय आसता माव आसता अन्नाल मणके आसता म्हणून एक्झॅक्ट यू कांट फायंड द सेम पर्सन तितले पुरे जना आय डोंट नो हाव इट इज फॉर देम बट म्हाका एक कशी एक अंडरस्टँडींग इन जनरल एक कसो एक एक्सपिरियन्स राहील म्हळ्यार अम्मान प्ले केलेलो रोल सेम तुका माय प्ले करता ते जायना बिकॉज अम्मान तुगेलो आशिल्ली फर्स्ट 25 years शी वॉज ऑल्सो यंग शी वॉज ऑल्सो एनर्जेटिक and you're going to a house you're living with your in-laws after they are aged they are 25 years later tange life as सेम एनर्जी त्यांनी सान असताना तुमकां कशें दिलेलें पळय त्या तुमकां आपासताना दिता म्हणून एक्सपेक्टेशन जायना तूं एक मॅरीड जाल कुर्ले यू हॅव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हावस तूं हेल्प कोरका जाता आत मेगेल केजान कशें म्हळ्यार हांव वायडीक जावन गेलो घरान तूं बामणू माय माव देरू आसाची सो आमी टोटल 6 जाताची विथ माय सन आतां 6 जणांक एक विंगड एक आयटम्स फूड तूं वी ऑल आर फुडीज आनी म्हाका हांगा घरा आसतना समेत वी ऑल वॉन्ट टू ईट वॉट वी लायक आनी तितले एक फुडी आसतना you like cooking also I mean like I like cooking तशी एक लायक ऑन केल्यार लायक ऑन खावी येता आनी लायक ऑन खाल्ल्यार मात कामान तो लायक उमेद येता सो तितले कोरका जाल्यार तूं ते टायम अलॉट कोरका आज म्हाका कामा वचास म्हणून कसले करनाशी बसल्यार भूक मनशा करता वय की नाही ते सदां बायचे खावच्या जाता आज हांव हॉटला वचून खाल्ल्या ताकाय वस म्हणल्यार आनी पुरत आनी घरान दोन बायल हाडल्या म्हणल्या कॅची बट एक सदां म्हणटना एक लायक न्हू घराची एक खाण खावक आमी हांगा गांवांत तूं आसा म्हळ्यार ऑब्वियसली आमकां घराची एनवायरमेंट सुतमुत्तू हांगा वचचें थंय वचचें पुराय लोकल इश्ट जाल्या निमित्त वी आर सेटल्ड हियर आतां आमगेलो बामून असो ही इज CA जाल्यार आमी भायर वचून खंयचे कॉर्पोरेट सर्वांनीची वी चोज प्रॅक्टीस इता म्हळ्यार आमकां गांवांतू लायक जाता आमगेलो टायम आसता कितले जावका त्या टायमार वचचें येवचें आमकां तें फ्रीडम आसता टू वर्क एट होम ऑल्सो आतां तितले पुराय एडवान्स जाला म्हळ्यार थंय पुराय ऑफिसा बसून कोरका म्हूण ना हांव जाल तितले पुराय मोस्ट ऑफ द टायम्स घरांतू करचें सो दॅट आय गिव टायम फॉर माय फॅमिली अँड वर्क बिकॉज काम खंयचे टायमार कोरया तूं वग्गी उठ्ठा न्हू केलो घरान तूं काम करचें मदे काम वर्क करचें मागीर आपास घराच काम सो यू कॅन डिवायड बट सुरवे प्लॅन्ड आसूं खातीर बिकॉज प्लॅन करनाशी एक दीस सूर केल म्हूण जाल्यार घरा कामां काही एंड ना तूं कसं वर्क घेवन बसल्या ताका एंड ना ह्यावय करता बशी येता त्यावय करता बशी येता
फुल दिसू तू डिसायड केलें म्हूण जाल्यार आज हें काम आसा सो बॅक जावन कितले घंटा उठाका कितले दोन कितले भितर हें कैद कोरका इतलं आम्ही शिकून आम्ही त्या डे टू डे अप्लाय करण्यातलं कसं प्रयोजन तुमकां मस्त स्किल्स टायम या एटिकेट त्या एटिकेट पुरे शिकून असता तुम्ही बट निज जिवनान तू कितले अप्लाय करचे अगत्य आस म्हणून तुम्ही एक मॅरेज जाता ताजे रियल ऍप्लिकेबल तुम्ही कोरका जाता एक सकाळ खंयची टायम अगत ना पण तुमगे मोस्ट प्रेशियस जो तुम्ही कितले प्रोडक्टिव्ह असता पळय त्या टायमान तू वर्का दियाची आणि या घरा कामाक पुरे केदन तुम्ही प्रोडक्टिव्ह नाची थोडे नीड्स आस म्हणल्यार काम केलं ते प्रोडक्टिव्ह जायना बट या घरान तुल काम कोयर काडचे पुसूचे तसल पुरे करतना तितले तुगेल प्रोडक्टिव्हनेस त्या टायमार अगत ना सो त्या एक डिवायड करचे एक या मागीर माय मामा लोट राब्बी निमित्त एक हजबंडाक एक गाईड करच्याक एक कोणी एक माव जो कोणी एक आसताची ही कॅनॉट डू लाईक एव्हरीथिंग वॉट ही वॉन्ट्स आणि आम्ही एक क्रमार एक आसताची सो दॅट इज रियली हेल्पफुल एक थोडे एक मनशाक एक चिकेक बही आसुकाची घरान कशी आम्ही आनमा बिल्लल निमित्त इतले एक ओबिडियंट जो एक कशें आसा आज यात तुम्ही इतले ओबिडियंट आसाची बिकॉज यू आर लायक स्केर्ड लायक आम्म कसं म्हणटा आन कसं बिश्टायता त्याच निमित्त आम्ही इतले डिसेंट जावन आसा फुल फ्रीडम दिया काय इतले आज इतले शिकून हांगा येवन पावच्या जाता आशिल्लो ना तुम्ही कितले गंमत करता आशिल्लेची आणि त्या टायमार एन्जॉयमेंट मात पळयता आशिल्ले फ्युचरा बगे सांगिल्ल्या जो फ्युचरा बगे एक्सपिरियन्स आशिल्ले जनांक गेला आमी केन्नाय आमकां गायडन्स मेळटा सुका जाल्यार माय मामलोट आसल्यार एक थोडे हेल्पफुल जाता इट डजंट मीन तुमकां लायक काम मेळ्ळ्यार हांगा वचूं नाका हांगा पयसा म्हणून त्या नाही अर्थ बट इन केस द सच सिच्युएशन येता म्हूण जाल्यार दॅट इज मोर हेल्पफुल बिकॉज म्हाका एक फॅमिली बिझनसान तूं हांगा आशिल्लें आना मालोट आसतना वायडीक जातना बामनाले इट्स CA प्रॅक्टीस बट लेटर आमगेर फॅमिलीन तूं तांणी एक नव वेंचर नव बिझनस स्टार्ट केलें दॅट इज मोर ऑफ माय इंटरेस्ट लायक म्हाका ते येवचून न्हू काम करचें मस्त इश्ट जाता बिकॉज आय वॉज इन सच बॅकग्रावंड सो हांव म्हगेलेंतल्याच सच केलो रेस्पॉन्सिबिलिटीज घेतल्या तसं एक ऑपॉर्च्युनिटीज फॅमिली होत असताना मेळटा त्या मस्त क्रुशल पॉइंट नंदगोपाल मामान सांगिल्ली त्या म्हळ्यार आतां कोणाके माय मावस म्हळ्यार तांणी अयो वय माय माव ड्रापची कशी म्हळ्यार लायक फर्स्ट थॉट आतांची जनरेशनाक आमकां कसं रियलायज जायना म्हळ्यार फर्स्ट त्या तुमकां हनीमून फेज म्हणटा पळय त्या बारीक उशी कोणेनांची आमी दोगांची म्हण तशी त्या थॉट प्रोसेसार आमी लेखचे But when you have children, that is when you really realize the importance of having in-laws in your house. कसला म्हळ्यार आमगेल चेडूं कोण की एक थर्ड पर्सन हाता घालून वच्चा कितले रिस्की कितले ताजी त्या चेडूं कशी वाडता म्हूण तें आमकां गोत आसना बट आतां आजी आनी आजी घरा आसल्यार ताज्याक सेफ प्लेस त्या चेडा खंय आसता खंय आसना दॅट इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर अ चायल्ड टू ग्रो विथ आणि हांव केन्नाय सांगचें हांव हांगा जो मिगेल बिझनेस आसच्या कारण इता म्हळ्यार मिगेल माय माव आसा दिकोन तांणी ना जाल्यार इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गिव माय टायम वेदर इट्स टू वर्क आतां नंदगोपाल मामा गोत आसा कितली एसोसिएशन्स आसाची चेंबर म्हणल्यार हांगा म्हणल्यार विंगड कसले इवॉल्व म्हणल्यार विंगड एसोसिएशन्स आसा प्लस आमकां वर्क फोर्स आतां मिगेल बिझनेस आहा फॅमिली दोकून मिगेल कोणें आन आसा आन नंतर कोणें आतां बिझनेसान हांव एकलीची पळोवका जाता सो मिगेल वर्क टायम सकाळी 9:30 दोकून हांव 8 ते आसता रात्री एका पटी म्हळ्यार 8 क्लोज म्हाका तें हांव वचूका जाता नातल्यार बट ते दोळ ताय बसका जाता सो तितले मिगेल टायम ऑफिस आस म्हणटना हांव आय कांट पुट माय चायल्ड इन समबडी एल्सीज हँड्स कोणाला घालच्या पळय म्हणून सो द सेफेस्ट प्लेस फॉर माय चायल्ड्स अपब्रिंगींग इज हिज ओन हाऊस अंडर द कसं म्हणचे गायडन्स ऑफ हिज ग्रँड पेरंट्स ताज्याक सेफ प्लेस कसले ना आणि तांणी असं देखून हांव असं मियल मायन केन्नाय म्हणच्यास तुगेल आतां काम करची प्राय म्हळ्यार तुगेल बिझनेस वाडोवचे प्राय तुका रांदप करचें त्या पुराय तुगेल नात्रांक करी तेन्ना करी तूं पाहिजे तर हो मिगेल बिझनेस कसं जल म्हणून जायना न्हू योर आमकां बायल मनशाक कसं म्हळ्यार तुमी इंद्रान येयल इंटरव्यू केन्नाय पुरसत आसल्यार आयकयाची योर बायोलॉजिकल क्लॉक अँड योर कॅरियर क्लॉक गो सायड बाय सायड केन्नाय okay when you are most productive at work is also when you need to be productive in your family life also amka chedu jawche wardik jawche is also in your 20s 30s same thing tumgel career grow jawch period hai tumgela 20s 30s achi vai ki nahi so both are parallel they go parallelly in our lives so that is why it is difficult for women okay kitle mallari एक चाइल्ड जर तरी आवसू आशिल तील रेस्पॉन्सिबिलिटीज म्हळ्यार आय एम सेइंग केअर गिविंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज the men will not have so आमकां मस्त त्या बॅलन्स करूंक पडटा so both these trains go parallelly
अँड यू कॅनॉट कसं म्हणचे खंयच्याकय ओन इम्पॉर्टन्स दिवचे जायना. आतां हांव म्हणू जायना हांव तो एक PUC जेवचा मागीर बिझनेस पळयता म्हणचे जायना. दॅट टायम माय बिझनेस इज गोइंग टू गो टू द हिट अ रॉक बॉटम. हांव आतां ना जाल्यार सो सिमिलरली हांव आतां तो तातूंतलो ओडजो मागीर पळया म्हणूकय जायना न्हू. ऑर मे बी आय हॅव अ चायल्ड इन माय 40s म्हणून जायना न्हू. यू नो वी कांट डू दॅट. करेक्ट. सो तेन्ना तें आमकां इम्पॉर्टन्स कळचें. आमगेल माय मावन आशिल्ली निमिती आय एम ग्रेटफूल टू देम. कसं इता म्हळ्यार नातल्यार आमकां म्हाका कसलेय करूं अचीव करूंक जायनाशिल्लें. हांव म्हगेल चायल्ड म्हणूं जाता आत्तांय आय विल स्टील गिल्ट ट्रीप. आमकां त्या बायल मनशां आशिल्लीची त्या गिल्ट आसताची. अयो हांव चेडा मस्त टायम दिला की ना की तागेले ह्या पळयनी त्या पळयनी. एक एक दीस बुक पळोवन होमवर्क कसं म्हण तें पळोवच्या पुरसत ना म्हणटा पळय. तेन्ना हांव घरा तांकां कोणाकय सांगचें आजी हांव होमवर्क असं कितकी एक करयताचें म्हूण म्हळ्यार अँड दे अंडरस्टँड बिकॉज दे नो आमगेल प्रोडक्टीव टायम तांणी तांगेल टायमार तांणी दे नो पळय एवरीबडीज लायफ इज सिमिलर इन दॅट वे कॅरियर क्लॉका वायज. सो दे नो दॅट दीस इज द मोस्ट प्रोडक्टीव टायम ऑफ आवर लायफ्स. आमी मॅनेज करता बिझनेस ह्या करता त्या करता म्हणटान. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमकां आतां इम्पॉर्टन्स कळना बट तांगेल सपोर्ट नाश आमकां कसलेय जायना मुखार सोनू. आनी कसं म्हळ्यार आतां नंदगोपाल मामान सांगिल्लें बरी न्युक्लियर फॅमिलीज आसून कसं जालें म्हण आमगेल कल्चर वी आर फॉरगेटींग. आमगेल व्हॅल्यू सिस्टमाची कसं म्हणटा इट्स लुजनिंग अप. तांणी आशिल्ले निमित्त आमकां पळयात परब म्हळ्यार कसं ಸ್ವಲ್ಪ जन कसं परब म्हणूय गोतना कसं करता म्हळ्यार कसं म्हणूय गोतना इम्पॉर्टन्स गोतना. सो ओन्ली इफ वी हॅव एल्डर्स इन आवर फॅमिली दॅट कल्चर कम्स टू यू नॅचरली. आनी आतां नात्र असल्यार तांकांय तें येता न्हू. आतां घरा तूं कसं करता त्याची तांकां पास ऑन जावचें. दे वील पास इट ऑन टू देअर जनरेशन्स. आमी न्युक्लियर आमी बँगलोर IIT आमी तितले आसचे म्हळ्यार इट इज लॉस्ट देर. मागीर तें आमगेल ब्लड स्ट्रिमान तूं येयना कोणाक ते चेडू ताची इम्पॉर्टन्स कळना. सो आय थिंक इट्स व्हेरी नेसेसरी. डिफरन्सीस आसता हांव ना म्हणा पुरो जना लायफ विंगड आसता. एवरीबडी हॅज अ डिफरन्स. एवरी इंडिविज्युअल इज डिफरंट न्हू. आतां म्हगेल एक्सपेक्टेशन तुमगेल एक्सपेक्टेशन विंगड आसतलें. Every individual is different, but at the end of the day, we are all social beings. We have to strike that right balance. Natlari tak life manenachi. If everything is so easy going, correct? So yes, that's about it. आता आनमान चेडवाल खातीर सॅक्रिफायस करचे सहज पुरो जन सॅक्रिफायस करताची. म्हगेल अम्माने मस्त सॅक्रिफायस केला. तूं तिगेले ड्रीम आशिल्लें हांव डॉक्टर जावका म्हणून तिणें म्हाका मस्त सपोर्ट केलें फायन. म्हगेल अण्णान प्रोफेशनली मस्त सपोर्ट केलें फायन. तशी बामणाले आनमान सॅक्रिफायस करून आसताची. फस्ट आमगेल थॉट आसता केन्नाय. आतां म्हगेल माय मामान हार्ड वर्क कोन्न अर्न कोन्न निमित्त म्हगेल बामणा इतलें लायफ जेवता दिला म्हूण. हांव एकली दू म्हगेले बामूण एकलो पोतू. सो आमी फस्ट डिसायड केलें की आमी गांवांतू राबताची बिकॉज आवर पेरंट्स नीड अस. सो आमी ते डिसायड केलें. सो हांव क्लियरली आशिल्लें म्हाका कसलें तसल कसलें ह्या नाशिल्लें. कसं म्हळ्यार माय मावाल ओट्टू राबून तशें म्हण आय वॉज फायन. म्हाका तें एक नमुनो बून अशी जालें. हांव म्हळ्यार म्हगेल अम्मान मस्त सॅक्रिफायस तशें म्हगेल मायने सॅक्रिफायस. म्हगेल माय व्हेरी सपोर्टीव आशिल्ली. लायक म्हाका गोतसो म्हळ्यार म्हणके रांदप कोण वचक जायना कला म्हळ्यार म्हाका गेलो पण वग्गी वचका आसता आशिल्लें. ती म्हाका पाप अम्मान कशी टिफीन बांदून दिता आशिल्ली ती म्हाका बांदून दिता आशिल्लें. टिफीन बांदून कोरून रेडी घेवन तूं ब्रेकफास्ट कोरून वस बस लेट जाता म्हळ्यार म्हाका मंगळूर टू पडबिद्री ट्रॅवल करता आशिल्लें. सो म्हाका 1 hour ट्रॅवलिंगा आतां वता आशिल्लें निमित्त हें करता आशिल्लें. कडे कसं जालें म्हळ्यार कडे फेस जाता म्हाका चेडूं जाता री. म्हाका मंगळूर टू पडबिद्री ट्रॅवल करूंक व्हेरी डिफिकल्ट जाता आशिल्लें. सो म्हाका म्हगेल चेडवाक खंय डे कॅराक घालूंक बिलकूल इश्ट नाशिल्लें बिकॉज म्हाका कोण हाता घालूं. तेन्ना हांव म्हगेल्या बामणाले सांगलें आतां हांव मंगळूर टू पडबिद्री डेली ट्रॅवल कशें करचें म्हाका कश्ट जाता. इतलें सांज चेडा घेवन म्हाका ट्रॅवल करूं जायना. सो कसं करचें म्हणून कळतना म्हणून कडे त्या एक आमकां 6 months मॅटर्निटी ऑफ आसता. ते मॅटर्निटी ऑफ जाता ते एक ಸ್ವಲ್ಪ चॅलेंजीस क्वेश्चन जाता हांव कशें मॅनेज करचें म्हणून. तेन्ना हांव म्हगेल मायन गेलें डिस्कस केलें आतां हांव कसं करचें. ताका म्हगेल मायन म्हळ्ळें तुगेल्या चेडवाक कसं सम दिसता तें करी. आमी कांय म्हळ्यार म्हगेल्या म्हळ्यार आमी 3 generation म्हळ्यार म्हगेल बामणाल बापा माय आसा.
सो इमॅजिन तिके तिगेलेक पण तीक ಒಟ್ಟು होड पूरा एक आश आसता जाल्यार मिगेल प्रोफेशनल चॅलेंजीस हा निमित्त हांव तें डिस्कस कर तुगेल चेडवाक कसं सम दिसता त्या करी कसं म्हळ्यार तूंय हेल्दी आसका चेडवानय हेल्दी आसका आतां तूं डेली ट्रॅव्हलिंग म्हणचे हांग येतना चेडवा पळोवचें आनी तशें करता मगेले कडेन हांव आफ्टरनून म्हाका फिडींग येवका पुरा म्हळ्यार आसता तशी पुरा म्हणटना हांव डिस्कस करतना हांव तशें म्हण कडेन हांव म्हगेल्या अम्माले सांगलें अम्मा शिशी म्हाका हांगा कश्ट जाता हांव एक ಸ್ವಲ್ಪ काळ हांव घरा शिफ्ट जाता सो दॅट म्हाका तें ಸ್ವಲ್ಪ इजी जाता म्हूण ताका अम्मान म्हण तूं तें आलोचना करूं ना आमी तुका ऑफर करका म्हणलें केल्या तूं ಸ್ವಲ್ಪ काळ चेडवान चिकी होड जेवते हांगा राब म्हूण सांगून म्हण तो हांव माय मावाला लढाई मारनू की हांव म्हगेल्या अम्मा ते शिफ्ट जाता म्हूण तशें पुरो येनी चंदकोनु कन्विन्स कोरनु मिगेला बामणाल बाप्पा माते हांव कन्विन्स कोरनु अशेंच म्हूण म्हणटना तांणी जायत तुका तुगेल प्रोफेशनल पर्सनल हें जायत जाल्यार तूं थोडे काळ वचून ते राब म्हूण सो एवरी टायम ते कसं म्हळ्यार ते एक नेगेटीव आसता ते आमी कसं ने सांगता जाल्यार आमी लढाई कोनू करका म्हण ना चंद कोन कन्विन्स कोन सांगल्यार तांणी आयकता म्हणून म्हगेले एक दिसता आमी आमी लायक आमी आना सांग ए हांव पांय हांव थंय वता म्हण तशी सांगू जायना तांकां एक हें आसता आमी चंद कोनू अशी डिस्कशन केल्यार तांणी अर्थ कोण सो आतां ओवरऑल पळोवंक गेल्यार पुरा जनान सॅक्रिफायस केले निमित्त आमी आज हांव हांगा बसच्या कारण म्हणून सांगीत कला म्हळ्यार म्हगेल्या आनमान आतां चेडवा पळयना जाल्यार म्हाका हांव मंगळूर आशिल्लें जाल्यार पुरा हॅपेजाड जावन खंय ना खंय म्हाका थोडे काळ काम सोडकाची पडच्या परिस्थिती येवच्या अशें पूण जाल्यार पुरो ओवरऑल ग्रोथ पळयतना एवरी वन सपोर्ट आनी सॅक्रिफायस आनी सो माय मावाला असले एक प्लस पॉयंट म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तुमगेल चेडवांक एक्झॅक्टली एक चंद कोण पळयताची म्हूण आनी कसं म्हळ्यार आमी केन्ना एक मन आसका चल्लाकय आनम आसताची तांणी सॅक्रिफायस करून तांणी इतले वयर येवन आसताची ताका तांणी आमकां बामूण जेवण आमी तांकां वायडी कोण बामूण जेवण आसता तशी ताजे निमित्त एवरी टायम एवरीवेर हांव एक कसं सांगता म्हळ्यार तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार तुमकां गांवांत लायक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार हांगा सेटल जावचे एक लायक ऑप्शन कॉस्ट ऑफ लिवींग आनी पळयतना गांवांत कंपॅरेटिवली यू कॅन लीड ए अफोर्डेबल लायफ कंपेर्ड टू मेट्रो सिटीज म्हूण सांग ಕೆಲವು ಪಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ म्हणटना आमगेले बिझनेस कशें आसता म्हळ्यार संडे समेत एक ऑफ आसना जो ಕೆಲವು पटी इट मे लुक लायक तुक एक दीस रज आसता तुगेल बामणा आनी एक दीस रज आसता तसले सिच्युएशन आसतना आमकां क्वॉलिटी टायम एक ओट्टू स्पेंड करचे अगती आसता की म्हणून कशें सांगें हांव तावळ सांगल्या वरी मिगेले तागेले दोगाले फोन लावडारी आसचे म्हळ्यार आमगेले प्रोफेशन दोगय तशीची बट कसं म्हळ्यार आमी कॉन्शियसली वी मेक एन एफर्ट आतां आमी एक वीकेंड की जो इफ यू वॉन्ट टू गो त्या ब्रेकान तूं आमी कसले म्हळ्यार आमी तेन्ना ऑफकोर्स हांव म्हणल्या वरी म्हाका हॉलिडे वतना मिगेल फोन लावडारी आसता त्या विशय विंगड बट हांव कसं करता आय वॉन्ट टू स्पेंड एज मच क्वॉलिटी टायम एज पॉसिबल हांव आतां खंय एक भोंवच्या वच जाल्यार सो हांव कसं करता वच्ची फुडेची मिगेल कसं पुरा क्वेरीज आसा कोणास पुरा हँड ओवर कोर न्हू मिगेल ऑफिसा पुरा प्लग कोन्न सोडता म्हळ्यार मिगेल ह्या टायमार म्हाका उणेची इंट्रॅक्शन अशी तशी पळयाची म्हूण एज मच पळय वॉट यू से आय विल असायन रेस्पॉन्सिबिलिटीज म्हाका फोन येना तशी एज मच आतां इम्पॉर्टंट आसल्यार मात्र म्हाका कराची म्हूण तशी सो बिकॉज दॅट बाउंड्री इज इम्पॉर्टंट नातल्यार तुमकां सी तांणी म्हणटाची इफ यू हॅव नॉट ट्रॅवल्ड इट मीन्स यू हॅव रेड ओनली वन पेज ऑफ युअर बूक म्हणून बूक ऑफ लायफ हांव कसं करचें म्हळ्यार आय मेक शुअर की संडे हांव कसले कमिटमेंट जो प्लान्स कसले दवरना इट इज ऑल अबाउट फॅमिली टायम कसले म्हळ्यार 6 days बिजी आसताची एक्चुअली हांव म्हाका OPD हाफ डे आसताची इवन जो गव्हर्मेंट हॉलिडे जो सेकेंड सॅटर्डे फोर्थ सॅटर्डे हाफ डे OPD आसताची गव्हर्मेंट हॉलिडे दिसू मिगेल बामणान रज आसल्यार हांव हाफ डे वचका वचताची सो बिकॉज मिगेल वर्क सेटअपान तूं पुअर पेशंट्स येताची सो तांणी पाप कितली की खर्चून पुरो येतना डॉक्टर इल्ला म्हूण सांगूक इट डजंट लूक गुड म्हणून हांव डिसायड केलें गव्हर्मेंट हॉलिडेज आनी बट संडे आय मेक शुअर की हांव वचना सने जाल्यार अंटील एंड अनलेस इट इज अ व्हेरी एमर्जन्सी
वचना म्हण. सो संडेज आम्ही मेक शुअर की वीक कितले कष्ट असो संडे एक वी रिलॅक्स वी गो आउट कला म्हळ्यार म्हाका लॉंग वेकेशन्स चेडूं सान आशिल्ले निमित्त वी कांट प्लॅन की वच्चे जायना बिकॉज तांगेल फूड ह्या त्या म्हणटना इट इज अनदर चॅलेंजींग चेडवां खावोवचें त्या पर एक अनेक चॅलेंजींग आसता. सो संडेज वी रिलॅक्स विकेंड्स आमी खंय वच्चे भोंवचे परकट बट आमी दोग जणी टायम संडे केदोन येताची वी मेक शुअर वी डिटॅच फ्रॉम ऑल अवर वर्क अँड गिव 100% टू द फॅमिली. आतां कसं न्ही ना म्हळ्यार तिका तिगेल्या मोमा अज्जा लोटू भोंवचे की बापा मा लोटू पिज्जा मा लोटू टायम स्पेंड सो इवन वी ऑल कॅन स्पेंड टायम टुगेदर म्हणून. सो संडे इज द वन डे विच आय कीप फॉर माय फॅमिली ओनली एक्सक्लुसीव बिकॉज अदर डे मिगेल बामणा रज असल्यार म्हाका रज आसना हाफ डे हांव थंय वता येवन कैद करता आनी कितले म्हळ्यार त्या सांजे जत्ताची सो इट वोंट 100% दिवचें जायना बट संडे इज द वन डे. सो हांव कसं सांगचें म्हळ्यार एवरी एक डिटॉक्स म्हण येता त्या एक फेज. सो संडे इज माय डिटॉक्स फेज म्हूण हांव सांगता. अँड केलो टायम आसता वर्क कांय करूं जायना ते कसके कॅम्प्स दवरताची तांणी इनॉग्रेशन आपयताची येवका म्हूण आतां ना म्हळ्यार ना तुमी येवका म्हणटा तेदन एक 1 hour वचून येवचें जाल्यार आय कीप इट व्हेरी शॉर्ट लायक हाफ एन आवर की कसं करची की करून येता बट संडे पूड दुखून त्या तशीचे वाडीक जाल्यार तरप दुखून बिकॉज पोस्ट प्री वेडींग कसं म्हळ्यार हांव संडे बी वताली कसं जाल्यार म्हळ्यार कसं करची घरा बसून तेदन कोरोना कोवीड पुरो आशिल्ला इंजेक्शन्स ताजे पुरो हें आशिल्ला सो तेदन संडे मोडना केदन मोडना संडे कॅम्प्स दवरले ह्यान दवरले ते पुरो करता बट पोस्ट वेडींग हांव मेक शुअर की म्हळ्यार जनाक एक कळका कळ्ळें ओके आमी गेला ते अवेलेबिलिटी संडे या म्हूण तशें मिगेल पेशंट्स आतां सेट जाल्याचे संडे डॉक्टर या ना म्हणून. सो तशी एक बॅलन्स करून सो एवरी फेज आनी विंगड विंगड जाता आसा फुडें मध्यान तूं हांव सेकेंड सॅटर्डे फोर्थ सॅटर्डे वतना आशिल्लें जाल्यार आतां चिके वचाक सूर केला बिकॉज डिमांड आसता तेदन वचपाची पडटा. सो आतां मिगेल धू एक अभ्यास जावन गेला ती हांव भायर वतना आम्हा टाटा करता कोण पुरो जन रडताची ती टाटा म्हळ्यार तिका गोत आसा अम्मा आजी ना म्हणून वत्ता ना वत्ता 5:30 थंय राखता या ना जाल्यार कडेची के खंय करू सूर करता ना जाल्यार शी इज एब्सोल्युटली फायन विथ हर ग्रँड पेरंट्स अँड शी इज व्हेरी हॅप्पी ऑल्सो दॅट मेक्स मी हॅप्पी एट द एंड ऑफ द डे. कला म्हळ्यार कामा बसतना हांव एक दीस फोन करून निमगीन ती कसं करता असं कसं बिकॉज म्हाका गोत शी इज एट द सेफेस्ट प्लेस with the parents. So त्या टॉपिकान न्यूक्लियर फॅमिली येतना दॅट विल बी द अनदर वन कॉन्शियस असतं तुमकां अयो त्या डे केअरान चेडूं समज फीड केला की ना समज पळयला की ना म्हणून ह्या फेजान ना. आतां तुमी विकेंड रिलॅक्स म्हणटाची आतां आमी पेरंट्स जाल आशिल्ले निमित्त काम तांणी करता दुखून आमी विकेंड रिलॅक्स एक्चुली करत ना जाल्यार आतां तुमी विंगड न्यूक्लियर फॅमिली आसा रे सॅटर्डे संडे वॉशिंग सेरेमनी घरा काम पूरा पेंडिंग वर्क पूरा सॅटर्डे संडे ग्रॉसरीज हाडचे त्या पूरा संडे दवरता ते अशी आशिल्ली निमित्त आमकां एटलिस्ट एक विकेंड एक रिलॅक्स मेळटा म्हूण दिसता म्हाका. एक असं म्हळ्यार एकल्यार मॅरीड लायफा दोन आनी एक मॅरीड लायफा कंपॅरिजन दवरनाशी आमकां खंयची रीती वर्कआउट जात पडला त्या बेटर म्हूण म्हाका देख पडटा बिकॉज तीन म्हणल्यार पुरे तिगेले माय मावांनी करता म्हूण तशें कसले सांगला शापुरो पुरे जना तसले एक आसना बिकॉज आतां कशें जाला म्हळ्यार आतां आमी एक यंग आशिल्ली निमित्त आमगेल आनम समेत वर्कींग आसाची दे हॅव नॉट रिटायर्ड आमगे एक 20-25 भितर एक वायडीक जातना तांणी तुमगेल चेडा पळोवच खातीर रिटायर कोर का म्हूण एक एक्सपेक्टेशन दवरून वायडीक करचे चान्सीस ज्यो चेडा पळयता तांणी म्हणून ते हें प्लॅन करूं जायना तुमी जत्व प्लॅन करूं का तुमकां ते वर्कआउट करूं जत्व म्हूण तुमकां कॅपेबिलिटी आशिल्ली निमित्त तुमी वर्क करता आसा न्हू यू हॅव चोजन टू वर्क बिकॉज यू कॅन मॅनेज युअर हाऊस होल्ड कोर्स यू कांट जस्ट लीव टू देम बिकॉज दे मे ऑल्सो हॅव लायक इलनेस आनी प्राय जात म्हणटा पुराय काम तांणी एकले करता म्हूण आमी हँडल करूं जायना यू कीप इन्क्रीजिंग द मेंबर्स एट युअर होम अँड यू एक्सपेक्ट दॅट सेम पर्सन टू वर्क एक्स्ट्रा ते थोडे जायना आमी एक थोडी एक ह्युमॅनिटी आसूं का न्हू ती केकलेक पुरे जायच ना म्हणून सो आमी तशें वर्कआउट करता कशें म्हळ्यार आमगे टायम टेबलान तूच पळय जालें तितलें आम कितली जाता तितलें आमगेले एक सपोर्ट दिवचा पळोवका बिकॉज पुरे घरान तूं ते एक आसेच ना म्हूण म्हाका दिसता बिकॉज केलो घरा माय माव तुमकां मेळचनाची तांणी आसचनाची जो कोणी एक सिंगल मेळू पुरो सो यू कांट एक्सपेक्ट दॅट पर्सन वील लूक आफ्टर युअर किड आनी आनमांक कशें जावन आसता म्हळ्यार
त्यांनी प्रायजन आम्ही आणि बोनचे म्हूण आसता आनी तुवें चेडा आनी सोडला म्हणटना त्यांनी अनेकला कमेंट करू सुरू करताच. हांव एक कशें म्हळ्यार म्हाका म्हगेल विशयार कोणी म्हागशीन तुल्यान उलोवच केन्ना इश्ट ना. आय ट्राय टू बी अ बेटर पर्सन एवरीवेर. खंय गेल्यार हांव म्हगेले 100% दिवचें पळयता. आळसायर अर्दंबर दुखोवन आनीक पर्सन कोरो म्हणल्यार एक हॅबीट म्हाका फूड दोकोन ना. हांव कशें केल्यार 100% तांत फूल दिवका म्हाका. तशें आसतना कोणी म्हागशी म्हगेल आनम्मा आसोची उलोवतच जावच्यानच इतले काळ तांणी सपोर्ट करून आतां तांकां एक एन्जॉय करका म्हूण आसता, तांकां एक वचुका म्हूण आसता. तांणी हार्ड वर्क केला. त्या टायमार आमी आणसोळी म्हूण जाल्यार तांकां एक चूर इरिटेट जावचें स्टार्ट जाता. बिकॉज तांगेल कोणी फ्रेंड्स भोंवत आसताची म्हाका जायना गो म्हगेल हिगेल चेडा पळोवंक. हांव तसल केलो आयकला. सो तसल सिच्युएशन येन अशी पळय बदल तांगेल सायडा दोन इंटरेस्ट आसा जाल्यार ओके नो प्रॉब्लम तांणी पळोवंक घेता. लायक शी सेड शी हॅज डिस्कस्ड अँड दे वर इंटरेस्टेड इन लुकींग आफ्टर जाल्यार ओके. बट केलो पेटी तांकां भोंवका म्हूण आसता. तांणी केलो प्लॅन करून आसता आमी 40 नंतर 50 नंतर 60 नंतर हांग वता थंय वता. अँड देन दे हॅव टू गो थ्रू अगेन सेम थिंग लुकींग आफ्टर द किड्स. करेक्ट नाही ना. आम्ही दोन साइड आलोचन करका आमगेले तांगेले आलोचन करून आम्ही एक डिसिजन घेवका जाता. ಎದ್ದೊಳ್ತಾಯಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವಿಷಯಾರಿ ವಿಸ್ತಾರ ಜಾವನು ಮಾಹಿತಿ ದಿಲ್ಲಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವತಿಕಾ ಪೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕಿಣಿ ಸಿ ಎ ಆದ್ಯ ಭಟ್ ಅಂಕ ಧನ್ಯವಾದ. तशीची वर्धनी संस्थे तकून श्रीमती उषा नंदगोपाल शेणे हांनी हांकां यादस्तिका दिवन मान करका म्हणून निमगून घेता.